बाणावले जिल्लो पंचायतीच्या सिटा खातीर 23 जुनाक मतदान जातले। आपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी हेझल फर्नांडीस अपात्र थारिल्ल्यान ही पोट वेंचणूक जाता। लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल लागले उपरांत ही वेंचणूक जातली। आपान परतून ह्या सिटा खातीर उमेदवार दवरपाची तयारी सुरू केल्या। आपाचो बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास हाणें ह्या विशीं माहिती दिली। आपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी हेझल फर्नांडीस अपात्र थारिल्ल्यान ही पोट वेंचणूक जाता। बाणावले जिल्लो पंचायतीच्या सिटां खातीर 23 जुनाक मतदान जातले। मडगांवचे जागृत देवस्थान देव दामोदराच्या वयल्या मुर्ती वयले भांगराचे वस्ती फारोवपी चोराक निमणें धरलो। 2 म्हयन्यां पयलीं ही चोरी जाल्ली। पुलीस चोराच्या मागार आशिल्ले, पूण काल चोराक अटक केले उपरांत पुलिशेन गुन्यांव नोंदयिल्ल्याचें सामकार आयला। दामोदर सालांतली ही चोरयेची घडणूक 2 म्हयन्यां पयलीं जाल्ली, पूण चोराक अटक केले उपरांतूच गुन्यांव नोंद केलो। दामोदर साल चोरी प्रकरणात अटक केल्ल्या चोराचो आस्पाव फोंडेच्या आनीक एका चोरयेंत आशिल्ल्याचे मुखार आयला। उसगांवच्या एका सॉमिलात ट्रकातले लाकूड सकयल देंवयतना भुजबल भगवान सिंग ठाकूर ह्या कामगाराच्या तकलेर लाकूड पडिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। फोंड्या पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास हाचो चालू आसा। ह्या कामगाराच्या तकलेर लाकूड पडून ताका मरण आयलें। उसगांवच्या एका सॉमिलात ट्रकातले लाकूड सकयल देंवयतना ही घडणूक घडली। कामगार भुजबल भगवान सिंग ठाकूर हाच्या तकलेर हे लाकूड पडिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। फोंडा पुलिशेन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी फोंड्याचे पुलीस फुडलो तपास करतात। कला अकादमीच्या कामाचे चार्ल्स कुर्रैया फाउंडेशना वरवीं ऑडिट करपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन केल्या। पावसाक लागून कला अकादमीक गळटी लागिल्ल्याचो एक व्हिडिओ आयतारा बरोच व्हायरल जालो। ह्या फाटभुंयेर दुर्गादास कामतीन ही मागणी केली। पोरू कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे स्लॅब कोसळिल्ले आनी त्या उपरांत जायत्यो घडणुक्यो घडल्यात। कला अकादमीच्या कामाचे चार्ल्स कुर्रैया फाउंडेशन वतीन ऑडिट करपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन केल्या। पावसाक लागून कला अकादमीक गळटी लागिल्ल्याचो हो व्हिडिओ आयतारा बरोच व्हायरल जाल्लो। ह्या फाटभुंयेर दुर्गादास कामतीन ही मागणी केल्या। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था आसा काय ना कितें आसा जाल्यार कायदो मोडपी ह्या पर्यटकांचेर आळाबंद कोणें हाडप असो प्रश्न व्हिडिओ पळयल्या उपरांत उप्रासता। गोंयकार कितेंय खपोवन घेतले हे मानसिकतायेन कांय पर्यटक गोंया आयले उपरांत अशें वागतात। पर्यटकांची बेशिस्तपणां उक्ताडार हाडपी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो। ह्या व्हिडिओन स्कुटरी वयल्यान वचपी पर्यटक नाका जाल्ले स्टंट करतना दिश्टी पडटालो।
बेटी बचाव बेटी पढाव हो सरकारी नारो खरो करून दाखयला तो नेत्रावळी वेर्लेच्या साईलक्ष्मी परवार ह्या चेडवान. गांवांत शैक्षणिक सुविधा नाशिल्ल्यान ताणें 10वे मेरेनच्या शिक्षणा खातीर केपें गांठलें. हालींच जाल्ल्या 10वेच्या परीक्षेत ताणें 80% मेळोवन आपल्या आवय बाबाचें नांव वयर काडलां. नेत्रावळी वेर्लेच्या साईलक्ष्मी परवार ह्या चेडवान 10वेंत 80% गुण मेळोवन आपल्या आवय बाबाचें नांव वयर काडलें. साईलक्ष्मी वेर्ले रावताले पूण हांगासर शिक्षणाची सोय नाशिल्ली. शिक्षणा खातीर ताका 14 किलोमीटर चलत नेत्रावळी वयचें पडटालें. थोडे दीस चलतच वचून शिक्षण घेतलें. परिस्थिती सामकी बाबत. ह्या परिस्थितीत सादी सायकल लेगीत घेवपाची कुवत नाशिल्ली. तरीकूय मनात शिक्षणाची भूक आशिल्ली. कितेंय करचें पडलें तरी शिक्षण घेतलेंच ही जिद्द साईलक्ष्मीन सोडली ना. देखून ताणें 10वेचें शिक्षण केप्यां वचून घेतलें. OCI कार्ड प्रकरणा वयल्यान सरकार गोंयकारांची फटवणूक करता असो आरोप आपाचे फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकरान केला. वेंचणुके उपरांत OCI कार्डा वयल्यान सरकारान गोंयकारांक फटयल्ल्याचें पालेकराचें म्हणणें आसा. सरकार गोंयकारांची फटवणूक करता असो आरोप OCI कार्डा वयल्यान ॲडव्होकेट अमित पालेकरान केलो. करमळे कोकण रेल्वे स्टेशनाचेर बेगीनूच लेक व्ह्यू रेस्टॉरंट उबारतले. तशेंच मडगांव आनी कोकण रेल्वेच्या हेर म्हत्वाच्या स्टेशनांचेर रेंट बायक सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हाणें सांगलें. त्याच प्रमाण रेल्वे स्टेशनांचेर इलेक्ट्रीक गाडयां खातीर EV चार्जिंग स्टेशनां लेगीत उपलब्ध करून दितले अशें झा हांणी ह्या वेळार म्हटलें. कुर्टी फोंडे वीज सब स्टेशनांत ट्रान्सफॉर्मराचेर वीज पडिल्ल्यान स्फोट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घडणुकेक लागून वीज खात्याचे सुमार 9 लाखांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. आयतारा गोंया सयत गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावस पडलो. कुर्टी फोंडे हांगासर वीज सब स्टेशनांत ट्रान्सफॉर्मराचेर वीज पडिल्ल्यान स्फोट जावन उजा लागपाची घडणूक घडली. गोंयच्या कितल्याशाच ठिकाणाचेर पावसान हाजेरी लायली. गडगडा सयत वीज लेगीत पडली. मात कुर्टी फोंडे वीज सब स्टेशनांत ट्रान्सफॉर्मराचेर वीज पडिल्ल्यान स्फोट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली आनी सुमार 9 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. पुराय गोंयभर आयतारा घोग्यांनी पावस पडलो. मुरगांवां सगळ्यांत चड म्हळ्यार 68.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. त्या फाटोफाट राजधानी पणजेन सुमार 55.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. उपरांत वाळपय 38.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ते फाटोफाट मडगांव, म्हापशां, दाबोळे, काणकोण, सांखळे, फोंड्यां, पेडणे, सांग्यार, केपें आनी हेर वाठारांनी कमी अदीक प्रमाणांत पावसाची नोंद जाली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. बांगलादेशाचे खासदार अनावारुल आजिम अनार हे भारतात आयल्या उपरांत बेपत्ता जाले. तांचे निमणें लोकेशन मुझफ्फरपुरात सापडले. फाटले 3 दीस सावन ते संपर्का भायरूच आसात. बांगलादेशांतल्या तांच्या कुटुंबियांनी चिंता व्यक्त केला. बांगलादेशांतले अनवारुल हांचे कुटुंबियांनी ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिसांच्या गुप्तहेर शाखे कडेन मदत मागली. बांगलादेशांत जैने-दाह 4 मतदारसंघांतल्यान अनावरुल्लाल हे 3 फावटी खासदार जाल्या. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या निवासस्थळाचेर राज्यसभा खासदार स्वाती मालिवाल हांचे वांगडा मारहाण आनी गैरवर्तन जाल्ल्याचो आरोप करपाक आयला. ह्या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज म्हत्वाचे थारपाक शकता. मात आम आदमी पक्षा कडल्यान दावो केलो वता की ज्या ड्रॉइंग रुमांत मारहाण जाली त्या ड्रॉइंग रुमांत सीसीटीव्ही कॅमेरा नाशिल्ले. ज्या ठिकाणाचेर मालिवाल हांकां मारहाण जाल्ल्याचो आरोप जाला थंयचे सीसीटीव्ही नाशिल्ल्याचो दावो आपा कडल्यान जावपाक लागला. कांय म्हयन्या आदीं जाल्ल्या सुरक्षा भंगाच्या घटने वयल्यान केंद्र सरकारान संसदेची सुरक्षा आतां केंद्रीय औद्योगीक सुरक्षा दला कडेन दिवपाचो निर्णय घेतला. संसदेच्या दोनूय इमारतींच्या सुरक्षेची जबाबदारी ह्या संस्थेच्या जवानांचेर आसतली. संसदेत 2001 उपरांत दहशतवादी हल्लो जाल्या उपरांत फाटल्या वर्साच्या 13 डिसेंबराक 2 दादल्यांनी लोकसभेंतल्या प्रेक्षक गॅलरींतल्यान धुवड सोडून उडी मारली. ताका लागून सुरक्षा भंगाच्या घटने वयल्यान केंद्र सरकारान संसदेची सुरक्षा आतां केंद्रीय औद्योगीक सुरक्षा दला कडेन दिवपाचो हो निर्णय घेतला.
मध्य प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह हांणी राष्ट्रीय स्वयंसंघाचे कौतुक केले उपरांत आता उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे कौतुक ताणें केले। योगी आदित्यनाथ हे प्रामाणिक प्रतिमतेचे एक नेते आशिल्ल्याचे दिग्विजय सिंह हांच्यांनी म्हटलां। उत्तर प्रदेशाच्या मारगंज लोकसभा मतदारसंघात प्रचार करतना दिग्विजय सिंह हांणी आदित्य योगीनाथ हांचे उपकार केले। योगी आदित्यनाथ हे प्रामाणिक प्रतिमतेचे नेते आशिल्ल्याचे दिग्विजय सिंह हांच्यांनी म्हटले। उत्तर प्रदेशाच्या मारगंज लोकसभा मतदारसंघात प्रचार करतना दिग्विजय सिंह हांणी योगी आदित्यनाथाचे कौतुक केले। महाराष्ट्रात लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 6 जाग्यांचेर वेंचणूक जाली। ह्या दरम्यान उद्धव ठाकरे हांच्या शिवसेनेचे कार्यकर्ते डमी मशिनाचेर मतदाना बाबतीत मार्गदर्शन करताले, ताका लागून पुलिसांनी तांकां ताब्यांत घेतले। भांडूप हांगाच्या मतदान केंद्राचेर हो सगळो प्रकार घडलो। कार्यकर्त्यांक ताब्यांत घेतल्या उपरांत संजय राऊत बरेच तिडकले। आमचे कार्यकर्ते 100 मिटराच्या भायर आसात आनी आमच्या टेबलाचेर मार्गदर्शन करता। भाजपाक भंय दिसता म्हणून ते पुलिसांचो वापर करतात, अशी तिडक संजय राऊत हाणें उक्तायली। कोव्हॅक्सिनाच्या दुष्परिणामांचेर हालींच BHUत संशोधन जालां। हें संशोधन एका परदेशी जर्नलांत प्रसिद्ध जालां। त्या उपरांत कोव्हॅक्सिनाच्या दुष्परिणामांचेर मिडियांत खुबशे अहवाल आयले। एका नव्या अभ्यासात अशें दिसून आयलां की कोव्हॅक्सिन घेतिल्ल्या 30% लोकांक कांय प्रकाराची दुष्परिणामां जाणवल्यात। त्या उपरांत इंडियन कावन्सिल ऑफ रिसर्चान ह्या संशोधनाचेर तीव्र प्रतिक्रिया उक्तायली। दिल्लीतल्या राजीव चौक आणि पटेल चौक ह्या मेट्रो स्टेशनात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां जिवे मारपाची धमकी दिवपी एक मजकूर सापडलो। ह्या प्रकरणा वयल्यान आपाच्या नेत्यांनी तशेंच कार्यकर्त्यांनी भाजपाक घेरपाचो प्रयत्न करून भाजपानूच हो कट रचिल्ल्याचो आरोप आपान केलो। फाटल्या कांय दिसां सावन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जामिनाचेर आसून खासदार स्वाती मालीवाला हांणी केल्ल्या आरोपांक लागून आपाच्या अडचणीत वाड जाल्ली आसा। अहमदाबाद विमानतळा वयल्यान ISISच्या 4 आतंकवाद्यांक ATSान अटक केल्या। हे आतंकवादी श्रीलंकेंतल्यान भारतांत आयिल्ल्याचे कळटा। हे आतंकवादी भारतांत कित्याक आयले, ते कोणाच्या संपर्कांत आशिल्ल्याचो सोद चालू आसा। केंद्रीय एजन्सीच्या इनपुटाच्या आधारे ह्या चौगांक अटक केल्ल्याची म्हायती ATSच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। अटक केल्ले 4ूय मूळ श्रीलंकेचे आसात।
दक्षिण भारतात भाजपाक सगळ्यात चड जागे मेळटले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायलो. ह्या शिवाय एनडीएक 400च्या परस चड जागे मेळटले अशें मोदीन म्हटलें. 4 जुनाक भाजप 400चो आंकडो पार करतलो असो विश्वास मोदीन उक्तायलो. आयतारा PTIक दिल्ल्या मुलाखतींत मोदीन म्हटलें की आमी दक्षिण भारतांत आमची ताकद दाखयतले. दक्षिण भारतांत आमी कमी पडटात हो फक्त एक गैरसमज आशिल्ल्याचें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. कलांगूट वाठारांत टॅक्सीकारांक मारपेट जाल्ल्या घडणुकेचो निशेध करपा खातीर तशेंच टॅक्सीकारांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर थळावे लोक कलांगूट पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले. तांच्यांनी त्या टॅक्सीकाराक अटक केल्ली ताचेर योग्य ती कारवाय जावची अशी मागणी केली. कलांगूट वाठारांत टॅक्सीकारांक मारपेट जाल्ल्या घडणुकेचो निशेध करपा खातीर तशेंच टॅक्सीकारांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर थळावे लोक कलांगूट पुलीस स्टेशनाचेर जमले. कलांगूट पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंदयल्ली खरी पूण उपरांत ताका सोडून दिल्लो. ह्या घडणुकेचो ह्या थळाव्यांनी निशेध केलो. म्हापशेच्या कुचेली वाठारांत झरी लागसर आशिल्लो साको मोडपाक पावला. पावसाळ्यान हो साको केन्नाय मोडूंक शकता. तेन्ना म्हापशा पालिकेन ह्या साकवाची पावसा पयलीं दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. कुचेली वाठारांत झरी लागसर आशिल्लो हो साको सध्या मोडपाक पावला. थंय एक व्हडलें होणकूल पडला आनी थंय सिग्नल म्हणून त्या थळाव्यांनीच रेडियम लायिल्ले आसा जेणे करून थंय खंयची गाडी पडची न्हू वा अपघात जावचो न्हू. पावसान हो साको मोडूंक शकता ताका लागून बेगींतल्या बेगीन कुचेली वाठारांत आशिल्लो झरी कडलो हो साको बेगिनांतले बेगीन बांदचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. दिवचल तालुको कायदो सेवा समिती वतीन शेनवारा सांजे हीट अँड रन अपघाती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण सरकारान तयार केल्ल्या येवजणे विशीं जागृताय मोहीम जाली. येरादारीचे नेम पाळिनासतना आनी सोरो पिवन वाहनां चलोवपाच्या प्रकाराचेर आळो हाडपा खातीर येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक गौरीश परब हाणें मार्गदर्शन केलें. गोंयांत अपघाताचे सत्र वाडिल्लेच आसा. दिवचल तालुको कायदो सेवा समिती वतीन दिवचले सांजे हीट अँड रन अपघाती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण सरकारान तयार केल्ल्या येवजणे विशीं जागृताय मोहीम जाली. येरादारीचे नेम पाळिनासतना सोरो पिवन जे लोक वाहनां चालयता ह्या प्रकाराचेर आळो हाडपा खातीर येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक गौरीश परब हाणें योग्य तें मार्गदर्शन केलें. रायबंदरा वाठारांत सिवरेजीचें काम बरें केलां पूण कनेक्टिविटी सामकी आसा काय ना तें मात खबर ना. सगळे चेंबर एकामेका कडेन जोडिल्ले आसपाक जाय नाजाल्यार इतले पयशे मोडून कांय फायदो ना. तशेंच लोकांचे पाशयेस पेड्ड्यार करून सगळे फुकट वतले अशें नगरसेवक सेड्रा दाकुन्नान सांगलें. सध्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत खणून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसा. खुबशा लोकांची गैरसोय जावपाक लागल्या. हे रस्ते आतां केन्ना पुराय जातले असो हुस्को लोकांक पडला. रायबंदरा वाठारांत जो रस्तो बंद आशिल्लो ताचें काम आजून चालू आसा. ताका लागून रायबंदराच्या लोकांक सुद्दां खूब नाका पुरो जावपाक लागला.
रायबंदराचो रस्तो बंद आशिल्ल्या पासूनच दिवाडे वचपा खातीरची फेरी फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद आशिल्ल्यान दिवाडे वचपी जे लोक आसा तांची सामकीच गैरसोय जाला. पणजेच्यान दिवाडे वतलो जाल्यार लागीं पडपी दिवाडेची ही फेरी सध्या बंद आसा. ही फेरी स्मार्ट सिटीच्या कामा उपरांत बंदूच आसा. फेरी केन्ना सुरू जातली हाची वाट दिवाडकार सध्या पळयता, कारण की ही एकमेव फेरी जांकां दिवाडे वचपाक हांगासरल्यान लागीं पडटा. ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून खुबश्या लोकांची बरीच गैरसोय जाल्या. मॉन्सून अंदमानात दाखल जाल्ल्याची माहिती हवामान खात्यान दिल्या. ह्या वर्सा गरमी वाडिल्ल्याचे हवामान खात्यान नोंदयला. ताका लागून केन्ना एकदाचो पावस पडटा हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां. ह्या फाटभुंयेर हवामान खात्यान दिलासो दिवपी अशी बातमी हवामान खात्यान दिलेली आसा. देशांत अंदू जून ते सप्टेंबर म्हयन्यांत 106 पावसाचो अंदाज खात्यान उक्तायल्या. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.